गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान जय गांव थंय हांव या मोहिमे अंतर्गत जामावलीच्या श्री दामोदर देवाचो आशीर्वाद घेवन सांगे मतदारसंघात भेट दिली। सगळ्या राजकीय पक्षांनी नव्या जिल्ह्याचेर चड भर दिवपाक जाय अशें विजयाचे म्हणणे आसा। या वेळार ताचे गोवा फॉरवर्डाचे ब्लॉक अध्यक्ष संतोष गांवकार, युवा अध्यक्ष मेशू डिकोस्टा आणि हेर थळावे वावुरपी हजर आशिल्ले। या भेटी वेळार थळावे विजय सरदेसायाक मेळ्ळे। कुशावतीची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आज चवथी आसा फाल्यां कुडचड्यार म्हणटरी फाटल्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी कशें तुमकां लोकांच्या संपर्कान लोकांची रिएक्शन मेळ्ळें? एक गोंयकार म्हणून एक बरें स्वागत मेळटा तें समजता मनांतल्यान तुका आपुलकेन स्वागत करतात तें म्हाका दिशिल्लें आहा गेल्या 3 मतदारसंघांनी। मला दिसता की लोकांचो प्रतिसाद आमचे पक्षाक आसतलो। आमी दामोदराक पांय पडून आमी सुरवात केल्ली आहा लोकांचे इश्यूज समजून घेवप आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक मॅनिफेस्टो इलेक्शना खातीर हो हेतू आहा। हांगा आमी शो ऑफ स्ट्रेंथ करपाक येवून हांगा आमी नाटक तियात्र करपाक येवून लोकांक सर्वसामान्य गोंयकारांक मेळून ताजे बरोबर आमी आसा आनी ताजे प्रॉब्लेम हे आमचे प्रॉब्लेम ही मेसेज धाडटा ह्या मतदारसंघात हांव आयिल्लो आनी नवो डिस्ट्रिक्ट येना ते दिसता सगळ्या राजकीय पक्षांनी नव्या डिस्ट्रिक्टाचेर चड म्हत्व दिवपाची गरज आसा। कित्याक नवो डिस्ट्रिक्ट करप हेंच डिसिजन पयलें व्हडलें केलां तें डिसिजना खातीर सर्वसामान्य मनशाक ताजो फायदो घेवंक जाय। फॉरवर्ड जेन्ना सगळ्या कडेन वता तेन्ना गोवा फॉरवर्डाची कॅपॅसिटी पयलीं म्हणल्यार ताजें ट्रॅक्शन आनी मागीर तांची कॅपॅसिटी हें आमी एसेस करता। आमी सगळें जें कितें करतले ह्या इलेक्शनाक हें डेटाच्या आदारान आसतलें। हें म्हाका कितें दिसता वो सेंटिमेंट कितें आहा तें न्ही, वी वील गो बाय डेटा। राजकारण म्हणटा आज सायन्स जाल्लें, इट इज नॉट अ आर्ट एनीमोर, इट इज नॉट पॉलिटिक्स, इज नॉट ओनली द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, इट इज अ सायन्स ऑफ डेटा। सो एक सर्वे करून खरें फोकस ग्रुप्सां कडच्यान समजून घेवप आनी लोकांचे इश्यूज कितें आसा आनी आमकां ट्रॅक्शन कितें आहा। आमकां जर ट्रॅक्शन आसा जाल्यार 100% आमचो कॅन्डिडेट आसतलो। ट्रॅक्शन आसा म्हणून जर आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी आनी डेटा स्टडी करून आमी तो मतदारसंघ जिखूनय हाडटले। गोवा फॉरवर्डाक प्रिमा फेसी म्हणल्यार एक स्टार्टिंगाक बरो वेलकम आहा। एक गोंयचो स्थानीक पक्ष स्थानीक इश्यूज घेवन फुडें वता आनी ताचो हायकमांड गोंयांत तो गोंयकारांक जाय अशें आमकां संकेत मेळटा।